बिफोर आय गो टू मायकल बाब, एक तोच प्रश्न विचारता. ताणी एक बरें डिस्टिंक्शन केलें की गोंयकार तुगे गोंयकाराक कशें पिवप, कितली पिवप आनी कित्याक पिवप हें सारकी खबर आहा म्हणून. तुमी आतां इतली जाणांक तुमगेले लिकर ट्रेडर्स विकतात. तुमचोय अनुभव गोंयकारांचे बद्दल तसोच काय गोंयकारय मातसो बदलता ह्या वर्सांनी दत्रुसाचो? पळय कितें आसा, गोंयकाराक डेफिनेटली शिस्त आसा. आमी केन्नाच आतां गोंयभर आमी भोंवता पळय, आमी केन्नाच कोण खंय पिवन पडिल्लो आमी पळयना. बट हें आमकां दुसऱ्या राज्यांनी दिसता. आनी हांगा जो ट्युरिस्ट जो येता तो पितकीर येता. आमी तुमीच म्हाका दिसता एक व्हिडिओ घातिल्लो, कोण तरी ती थार पांयान चलयतालो. हय. म्हणजे ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा, दीस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलीस. पुलिसींग इज नॉट हॅपनिंग प्रॉपरली. बिचार जर कोण मनीस असो वयर उबो रावन पांयान आपल्या जर जीप चलयता, हाका वायन शॉपवाल्यांक तुमी ब्लेम करतले फाल्यां? सो डेफिनेटली पुलिसींग हॅज टू हॅपन इन अ बेटर वे. बरें, हांव दुसरो मायकल त्या मुद्द्याचेर येता की अल्टिमेटली जबाबदारी कोणाची. आनी तो जो रेव्हेन्यूचो मुद्दो दत्तप्रसाद बाबान काडलो, ताजो फटको तुमच्याय उद्देगाक बसला काय कितें? की प्रायसीस इतली म्हारग आशिल्ल्यान आनी इतलो व्हडलो डिफरन्स आशिल्ल्यान तुमकां बार अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनाक, तुमच्या मेंबर्साक हाजो फटको बसला काय तुमच्या बिझनेसाक तुमी म्हणटा हाजो फटको बसलो ना? ना, फटको इन जनरल सगळ्यांक बसला ते. पळय आतां हाय एंड सोरो पिवपी लोक आतां बिकॉज ऑफ प्रायसीस दे ट्राय टू कॉम्प्रोमायज ऑन द क्वालिटी ऑफ ड्रिंक्स अँड ड्रिंक समथींग लोअर. सो दे डिप्रायव देमसेल्स. आतां if this is taken care by the government by reducing the high end liquor prices, then I feel even the outside people who are drinking low end, which comes almost on par with high end in their state, would prefer to drink at high end in Goa. So there then the sale will be more. If the government works out on volumes, then I think there is some economic sense in it. They're not going by rates. So I would like to request the excise department to revise the structure of taxing on these products so that everybody can enjoy and people come to Goa not only to drink, they come to Goa also to eat food and all. Now, for example, beer and wine are two basic necessities that go along with food. It doesn't mean that if you drink beer and wine that you are going to get drunk or something like that. They go along with food. So if wine also is used to marinate certain products in food cooking. Looking at that, government should at least consider the excise rates in wines, and beer goes along with it. Don't look at the pricing, look at the volume. Volume. Basically, volume is more important than pricing of individual products. या निलेश बाब, एक जो प्रश्न येता की तो म्हळ्यार अल्टिमेटली सरकार म्हणटा की एक्सिडेंट्स इतले जातात, एक्सिडेंटाक लागून लोक सोरो पिवन गाडी चलयतात, अँड दॅट इज अ जेन्युइन इश्यू. आमी भायल्या कांय देशा भितर पळयलां की देर इज अ व्हेरी क्लियर प्रोटोकॉल्स वेन पीपल ड्रिंक इन अ रेस्टॉरंट. ती प्रोटोकॉल्स जर आज सरकारान हांगा लागू करची म्हूण ठरयली, तातूंत सरकाराचें कितें चुकलें? No, I agree that there is no wrong. Drinking and driving is not permitted anywhere in the world, and it should not be allowed. You will be surprised. Just last month, there were few guests, relations only had come to Goa. So he asked me specific question that drinking and driving is allowed in Goa. No, now this guy is a 65-year-old plus guy. He's asking me this question. So I was shocked hearing him the statement. So the type of what you call the message. Unfortunately, which Goa has sent, has been quite wrong. So, and we need to correct, and drinking and driving should be stopped. But going along with that our restaurant business, our hotel business, our hospitality business, or any other related, when we talk about Goa, we talk about tourism being main industry not to get affected. I think we have to do our certain things which are wrong, basics wrong, like a transportation. Because if somebody wants to have a drink at night and he wants to go home, and if there is no transport available, either he will not come out, or if he comes out, if he does not have any source, then he may use his own transport, which can be dangerous not only to him but the person other side also. So what my take on this is that strict action needs to be taken, but side by side, we have to ensure that proper transport system needs to be then. Like in Mumbai, when the people say they drink more and they are there, then the bar owners will say that Baba, this taxi is about taxi आपण आडून दितलो ताका की या टॅक्सीन बसून वच घरा. Have we have that system in Goa? No. So basically, when Mohin Bab म्हणटा, he is absolutely correct that it is a responsibility that पियला ताका. But then समोर ट्रान्सपोर्टूय आसपाक जाय ते तांकां की हांगा हांवें फोन केलो तो ट्रान्सपोर्ट आयलो रिजनेबल ताका तो घरा पावतलो. नाव अनफॉर्च्युनेटली इन गोवा द ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इज very bad.
So I think we have to start correcting, and it has to go simultaneously. All it cannot be one off. एक गजाल बिफोर आय गो टू दत्तप्रसाद निलेश म्हाका सांगात की दत्तप्रसादान तो इश्यू काडलो ज्या तरेन ट्युरिस्ट गोंयां येतकीर बिहेव करतात ते एज एन इंडस्ट्री कितें करपाक शकता आमी कारण आमी आतां फाटले म्हाका दिसता एका म्हयन्या भितर एटलिस्ट 5 काय 6 इन्सिडंट पळयल्यात जंय वेगवेगळे तरेच्यो गाडयो घेवन हे नालायक कशे वचून थंय बिचार त्यो गाडयो दर्या भितर घाल्यात कितें करप See, absolutely. आनी टायटी असतात हा I agree. किल्ले असतात I agree. I think Right. this nonsense needs to be stopped. See, now I'm not against any what you call liquor shop owners or anything. But kida when you are entering, like first point will come on the liquor. While you are entering to the beach, in the certain beach, बाहेर तुझा हे असता shops असता, liquor shops असता. Now, when you have that, it is a duty of the person who is sending that norms needs to be followed when they go, which they don't follow. So there has to be some control how we can do it. That is a matter of debate, but that is its point starts from there. Secondly, when they go on the beach, now they have come out with this tourist police, but we see hardly there is, I think minister has already made comment that hardly there is a batch of 78 or 80 what you call tourist police. So that has to be increased, and it has to be manned throughout Goa, wherever the beaches are there. Tourist police has to be there. They may have to make responsible and accountable also. या दत्तप्रसाद कितें करपाचें कारण एक आसा की आमी सर चल आमी लिकर विकली मुखार कितें जात तें जाता अशें म्हणप तुमकां सोबता सिन्स 2012 आनी हे ट्युरिस्टांचे हे प्रकार वाडत आहात पण 2012 पासून हय आमी एक्सायजाक एज वेल एज आमचे चीफ मिनिस्टराक म्हणजे मनोहर भाई जेन्ना CM आशिल्ले तेन्नाच्यान एज एसोसिएशन आमी स्वता डिमांड केल्लो आसा की गोंयांत नवी लायसन्सां दिवपाक कंप्लिटली स्टॉप करची म्हणून कित्याक 15 लाख आमचें पॉप्युलेशन आसा हांगा आनी 15 लाख पॉप्युलेशनाक तेन्ना 1,500 लायसनां आशिल्लीं जी आतां 2,500 पाविल्लीं आसा ह्या फाटल्या 10 वर्सां म्हणजे 2,500 शॉप्स फॉर अ पॉप्युलेशन ऑफ 15 lakhs प्लस सम ऑट टुरिस्ट दॅट आर कमिंग आर जस्ट टू मच आनी जशें ताणें म्हणलें बिचाच्या एंट्रन्सार तूं बिचाच्या एंट्रन्साचेर कित्याक उलयता स्कुलाच्या सायडीन वायन शॉप्स आसा टेम्पलाच्या भायर वायन शॉप्स आसा चर्चीच्या भायर वायन शॉप्स आसा दीज आर बींग सँक्शन्ड बाय द चीफ मिनिस्टर म्हणजे चीफ मिनिस्टर जेन्ना अश्यो फायल्स पास करता म्हणजे म्हाका दिसता समवेअर समथींग इज रॉंग सो दीस फ्री लायसन्सींग पॉलिसी जी चल्ल्या हांगा कोणाकूय लायसन्स दिवप आनी आज वी आर सीइंग इवन सम आय वूड नॉट टेक द नेम बट ज्यो व्हडल्यो मायन ओनर्स फॅमिलीज सुद्दां ज्यो गोंयांत आसा तांच्यांनी हांगा वायन शॉपां ओपन केल्लीं आहा आनी लीज आउट केल्लीं आसा भायल्या मनशांक सो हें बंद जावपाक जाय फ्री लायसन्सींग जे गोंयांत चल्लां कोणीय येता वायन शॉप ओपन करता तो मागीर कसली क्वॉलिटी विकता कितें ताजेरूय कांय चॅक ना हें खंय तरी बंद जावपाक जाय वायन शॉपांचेर आतां एक टोटल तुमी म्हणटा कितें तें बंद केल्यार तुगेले ट्युरिस्ट जे सारके हांगा बेमुरवत कशी वागतात तांगेले वागप सारकें जातलें तें वागप किंवा तांचेर कितें हें हाडपाक ही जबाबदारी म्हजी किंवा निलेशाची काय तुजी ही पुलिसांची पुलीस हॅव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन दॅट न्ही वाय आर पुलीस नॉट एक्टींग आज आमी पळयता कितें पुलीस त्यो येल्लो नंबर प्लेट दिसली तांकां आडयता तांचे कडल्यान कितें तांचें कितें जाता तें हांव नकळो काबार थंय विशय बट वन्स कितें जाता तें हांव नकळो बी कितें म्हणटा तूं तूं आतां म्हणपा सोदना पळय विशय कितें आसा पळय वन्स अ मेसेज गोज दॅट द पुलीस इन गोवा आर स्ट्रिक्ट ऑन सच थिंग्स मागीर कोणूच असल्यो गोश्टी ओके मायकल बाब फायनल म्हाका तुमी हांगा तुमकां दिसता की सगळी जबाबदारी पुलिसांची सगळें व्हरून पुलिसांच्या माथ्यार घालपाचें पुलीस गोंया भितर स्ट्रिक्ट आसात हे मेसेज गेल्या पुरो ट्युरिस्टांची वागणी सुदारतलें ना टोटली तेजेर आसना ते पुलिसांचेरूच आसना लोकांचेरूय आसता न्हू आपूण कितें करता कितलें पियेला तें पळोवंक जाय सामान पिवंक जाय न्हू गोंयांत तर तुका भोवंक जाय तुजे कडेन ड्रायव्हर ना टॅक्सी जाय एकट्यान कोणें सॅक्रिफायस करून तुमकां बाकीच्या ग्रुपांक व्हरूंक जाय वांगडा तो ते रोटेशन करूं येता आज तूं पियेनाका फाल्यां तूं पियेनाका रोटेशन करून करूं येता बट नेशन म्हटलं पळय तशें ट्रान्सपोर्ट सिस्टम शूड बी इम्प्रूवड इन गोवा बिकॉज ऑफ ट्रान्सपोर्ट ऑल दीस थिंग्स आर हॅपनिंग आफ्टर इट यू कॅनॉट गेट एनी बस or you cannot get any taxi at a reasonable rate. If we have this app-based taxis and all, I think there'll be a competition and we'll get taxis at reasonable rates. Today, Goa Miles is there, but they are not as cheap as the app-based which taxis we have in other states. So if Goa Miles also is controlled, I feel that also could do the job, which most of the people would appreciate. दॅट निलेश फायनल वर्ड्स टू यू तुमकां दिसता दोन गजाली ट्युरिस्टांचो बिहेवियर कारण जेन्ना आमी लिकर उलयतात आमी बरतात की रेव्हेन्यूच्या दृश्टींतल्यान पळयतात अल्टिमेटली लिकर म्हणटा तेन्ना आमचो सोशल बिहेवियरूय तातूंत भितर येता
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी येता. आज तुमकां दिसता ज्या तरेन ट्युरिस्ट येवन गोंया भितर वागतात आनी ज्या तरेन आनी ते व्हिडिओ सगळे व्हायरल जाता ते पळयल्यार वीट दिसता. इंडस्ट्री म्हणून तुमी कितें करपाक शकतात? Absolutely, I agree on that point. See, we are here to promote responsible tourism, sustainable tourism. When we talk about these two major things, I think the behavior of the tourist also plays a major role. Secondly, कितें जाता की when we talk about, let's not talk something big. Now, to how we can address these challenges, the major challenge can be done is you have a proper signages on all the tourist spots, on all the beaches, do's and don'ts. And those things, the boards are also not there. See, when tourist comes, he is on holiday. तो आपला जाय तर वागपाक सोदता. So we need to educate them every time. Baba, you have come to enjoy yourself. Plus, but safety is a major angle which you have to look into it. Forget about his liquor. He ventures out into sea. We see so many people have been saved daily basis. Why it's happening? There is no proper signages. There are no proper controls. Policing is not there. Means I'm saying policing, we have to increase tourist police which are there, and they need to be more friendly and making them understand. And secondly, the vehicles which when they stop on the vehicle, it has to be for genuine reason and not for just for stopping sake. स्टॉपिंग Because- सेक yes. तुम्ही ताका स्टॉपिंग सेक अशें नांव दिलें. दत्तप्रसाद तांकां कितें आडयता तें आपल्याक खबर ना म्हणटा. सो हांव इतल्याचेर थांबता. हांव इतल्याचेर थांबता. आय एम कंप्लिटली आउट ऑफ टायम. एक गजाल म्हाका दिसता सामकी म्हत्वाची. अल्टिमेटली आमी गोंयकार, सो डोंट ड्रिंक बी असली शब्द आमी वापरपा नात. ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, बट डेफिनेटली डोंट ड्रिंक एंड ड्रायव्ह. म्हाका दिसता हें म्हत्वाचें आसा. ताजे खातीर जशें मायकल बाबान सांगलें, निलेश बाबान सांगलें, ज्यो गजाली एलायड आसपाक जाय, ती ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जावं, ती मागीर पुलिसींग सिस्टम जावं, ही जाग्यार घालप आमी तितलीच गरजेची. कारण त्यो जाग्यार घालनासतना जर आमी इंडस्ट्री कडच्यान जर कश्यो अपेक्षा दवरपाक लागल्यो जाल्यार देर इज नो वे इंडस्ट्री कॅन मीट दोज एक्सपेक्टेशन्स ऑल्सो. सो ह्या दोनी सायडीच्यान फ्रॉम द सिवील सोसायटी, इंडस्ट्री आनी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन आनी गव्हर्मेंट हे खंय तरी हो एक मिटींग पॉयंट येवपाक जाय. जाल्यारच लिकर कॅन बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एक्सायज कॅन बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड नॉट अ सोशल इवील ऑर अ सोशल प्रॉब्लेम. हो मिटींग पॉयंट म्हत्वाचो. तो येतलो आनी तितलें भान आमकां आसतलें इतलेंच हांव मागतां आनी थांबतां.